बोंडबाग बेतोडो वाठारांत गवे रेड्यांचो वावर सुरूच आशिल्ल्यान तळाव्या मदीं भिरांत पातळ्ळा। लोकवस्तीन गवे येवपाचे बंद जावचे म्हूण रान खात्यान चर मारल्यात, मात अजूनय घरा लागसार गवे येतात अशें थळावे सांगतात। गव्यान हल्लो केल्ल्यान फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यात बोंडबाग वाठारांतल्या मंगला गावडे ह्या बायलेक मरण आयिल्लें। देखून राना खात्यान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गवे येता म्हणून ती आमगेली ती मंगला शांताराम गावडे 12 ऑक्टोबरा सुमार ती गेल्ली। म्हणल्यार तिका लागून मागीर ते बोवाळ घातलो आनी मागीर फॉरेस्टान मिटींग घेतली आनी मागीर ती जवळ जवळ 600 मिटर सुमार तेणी हे मारले ट्रेंच फॉरेस्टान। ओके, ती मेलो उपरांत मारली। हय, ते एक 8-15 दिसांनी काम सुरू केलें तेणी। अजूनय गोंय येता? हय, अजूनय गोवे येता तेमी मारले पळय ती कंप्लीट मारतात पळय। आतां मास एंड केले पळय ते सायडीच्यान गवे रेडे सकयल येता। तो खंयच्यान चालू केल्या ती? जवळ जवळ ती हे फोंडा एरिया लागता पळय, बोंडबाग सकयल ती म्युन्सिपालिटी कचरो घालता पळय तेजे वयल्यान चालू केल्ली। थंयच्यान चालू केल्या जवळ जवळ 500-600 मिटर आसतले। 600-700 मिटर सुमार आसतले ते। हय, 1.5 मिटर कितें पोना घातले ते गवे खंयच्यान येता म्हण कांय कळना। तुमची मागणी कितें आतां फॉरेस्टा कडेन? मारता जाल्यार ती सगळ्याच वयल्यान सबंद फॉरेस्टा मारपाची। गवे सकल्यानूय येता, सकल्यानूय कितें तरी उपाय करपा जाय तांकां। देवळा कडेन बीन सगळ्या भोंवता ते तेवटेच्यान। आतां हेवटेची गोंय तेवटेन पावले? तेवटे पावले। हांगा तुमची घर फाटल्यान दिसलो? पूण ती डेंजर न्हू अशें? आतां डेली येना, आठवड्यांतल्यान येता काय कशें कितें येता? चालू दिसता, पण तुमची घर फाटल्यान दिसलो म्हणजे लोकांच्या घर फाटल्यान दिसत आसतलो। आमी बोंडबाग हांगा आसा जे जाग्यार मंगला गावडे ही गेल्या 12 एक म्हयने पयलीं ती गोंयान तिका मारलेली आनी तिचेर अटॅक करून गोंयान मारलेली आनी ती मृत्युमुखी पडलेली। तेन्ना फॉरेस्टाक संबंदीत गांवच्या लोकांनी जेन्ना आवाज केलो तेन्ना फॉरेस्ट जी आसा तेंच्यांनी हांगा जवळ जवळ 2 मिटर रूंद आनी 1.5 मिटर खोल अशी ट्रेंच मारलेली आसा। जो जंगल परिसर आहा ते मदल्यान ट्रेंच मारल्या, तरी गवे ती ट्रेंच मारली ती सुद्दां अर्दी कुटी मारलेली आसा, कंप्लिटली जावना आसा। सबंद फॉरेस्टा एरियान मारची अशी लोकांची मागणी आसा, पूण तरी गवे ट्रेंच मारून सुद्दां हेवटेसून तेवटेन क्रॉस जाता आनी आतां ते गवे देवळाच्या परिसरांत जो आसा देवूळ थंय भोंवपाक लागले। आनी काल सुद्दां गवे हांगा एका बायलेच्या घरा फाटल्यान येवन गेलो तेन्ना आमकां भंय दिसता अशी तेंची म्हणणी आसा। तेन्ना फॉरेस्टान हेची दखल घेवची आनी तेंचेर कितें तरी उपाय योजना करची अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागाच्यान एकनाथ खेडेकर।